कमिटीची मिटींग जालेली आहा आनी ऑल दी अलायन्स पार्टनर्स आर टेकन इन टू कॉन्फिडन्स आनी म्हाका दिसता एक 3 ते 4 दिसांनी जी CEC जातली CECच्या दिसाक दोनूय कॅन्डिडेट वी वील डिक्लेअर. सो यू एक्सपेक्ट इन द नेक्स्ट 4 to 5 days that this candidates will be announced. लोकां पर्यंत ऑलरेडी काँग्रेस ऑलरेडी आमगेले गेलेले आहे. वी आर ऑलरेडी प्रेपरेशन जालेले आहा. नाव द क्वेश्चन ऑफ कॅन्डिडेट आय एम क्वायट शुअर dates of the election are also not announced. Before the dates are being announced, our candidates will be announced. ना महिलांक तिकीट दिवप म्हणून एक विचार येवप एक अशें आसूंक शकता की 50% रिजर्वेशन आमी दिलें पयलींच आमी तांकां रिप्रेजेंटेशन दिलें वायट न्ही कित्याक 50% वोटर महिला आसात सो महिलांक रिप्रेजेंटेशन दिवपाक जर खंयचो पक्ष सोदता कन्सेन्सस जायना दुसरे उमेदवारां मदीं म्हणून महिलांक दिवप अशें जावंक जायना. महिलांक दिवप हीच ओरिजिनल आयडिया ती जर ओरिजिनल आयडिया ते फुडें व्हरूंक शकता जाल्यार तांकां क्रेडीट दिवंक पूण खरें कितें तें म्हाका अजून खबर ना कित्याक जे म्हणसर जायना डिक्लेअर आनी जे म्हणसर फॉर्म भरना ते म्हणसर खूब वस्तू मदीं जावंक शकता.